बंद सर. हय बंद. बायपासारूच बंद सर. पुढे त्यांची घरात सुरू जातात त्याच्यामध्ये ना सर ते बंद सर. आर्काकडे बंद. पैराणूच बंद जातो. आर्काकडे पैराणूच बंद जातात. हय पोरान बंद जातो. आणि लागतात. हय सर. पैरा म्हणजे टू व्हीलर तुम्ही थंयच बंद करतात. हय सर. सर आर्काकडे न्यू अरेंजमेंट केला मॅनेजर आम्ही सगळे केले. जो पान आसा पळय सर त्या पाना वयल्यान सकाळ वयल्यान एक्सीट दवरला एंट्री कोणाना लोकांक. जो सर ते लिमीट पासपाक पळय ते भायर सरता. तुम्ही एक्झिट रोड केला तो एक्सीट रोड हे जाता वचपाक मेळटा. गाडी कलर टू व्हीलर चलत वचपाक स्पेसिफिकली तो अमकाडान जेन्ना रोड येता पळय तेन्ना हो रोड बंद करतालो वचपाक. गाडी सर बंद गाडी लोकांक बंद लोकांकूय वचपाक जाय पयलीं पर्टिक्युलर टायम कितें तरी म्हाका दिसता सर कितें जाता तुजो अमकाडा कडेन जो रोड येता पळय अमकाडा कडेन त्या तळये वयल्यान ना तेन्ना रोड येता तुमी आतां ते 2 रोड केल्यार बरें. म्हणजे तो हेल्पटा थोडो पॅच आहा पळय न्ही तो जॉईन जालो उपरांत अमकाडा कडेन लोकांक कॉमन पॅच आहा. एक तर तुका ह्युमन चेंज करून मदीं रावचें पडटलें. तुमकां स्वता बॅरिकेडींग न्ही ह्युमन चेंज करून रावचें पडटलें. तुट्टा ते पण ना जाल्यार तरी एक काम करचें पडटलें तुका एक सांगता. सारकें पॅड आहा पळय न्ही तेतून डिवेल रोड आहा पळय तितको पॅच तितको वेळ लोकांक तेवटेन वचपाचें बंदच करचें पडटा. एटलीस्ट फॉर रश आसता पळय न्ही सारको इन्सिडंट त्या जाग्यार जाल्लो पळोवन पळय न्ही त्या जाग्यार तुका एटलीस्ट फॉर 2 ते 3 वरां कोणूच तेवटेन मूव जावंक जायना. थंयसरूच बंद करचें पडटा. म्हणजे फूल बॅरिकेडींग घालून पयलेच तो घेवन वचपाचें न्हू काय जाल्यार तुवें तो आतां म्हटला मेनी दॅट रोड दे शूड यूज दोज वॉन्ट टू गो आनी यू अपील फर्स्ट फॉर द पब्लीक. तुका ताका वचपाक तुका अपील तोच रोड यूज करतले. आमी मदल्या फॉर एग्जाम्पल रातचे 11 तो 3 पर्यंत बाबा हो बॅरिकेड जो आसता तो बंद आसता अनावन्स करून दवरया. तितकोच खरो लोकांक तेवटेच्यान येवंक मेळटलें. भितर आसतल्या लोकांक तेवटेन वचूंक मेळटलें फॉर स्पेशली फॉर दीस 3 hours. पीक टायमींग येता तो खरें सारकें बाबा 2 कितल्यार येता थंयच्यान 12 येता 1 ते सकाळची 4 पर्यंत. जाल्यार 1 ते 4 बंद दवरता. तो बंद दवरलेलो बरो. हो जाला हो जालो तो मदीं ते दोनूय रोड जॉईन जाले थंयच्यान पेडा कडेन पर्टिक्युलर हार्डली 50 मिटर सुद्दां जायना 30 to 40 मिटर दॅट इज अ कंजेशन. तो कंजेशन राजला आतां पळय बडे बडा मेडिकल दुधर सिद्धी मेडिकल अच्छा सर फुडें तुझ्या जे तूं हे दवरल्या पळय रे फायर हे दवरल्या पळय न्ही तेजर यू प्लेस एम्बुलन्सीस फॉर 2 ते 3 फायर कडेन दवरता एम्बुलन्सीस कितले आसा कितले दवरल्या एम्बुलन्स बायक तो कितले सर माझे 3 सेटअप आसा कॅज्युअलिटी सेटअप एक गळे कडेन मागीर मेडिकल सेटअपाक तुजे डॉक्टर्स जे तुजे डॉक्टर्स कितले जाण एक 2 मेडिकल ऑफिसर एक स्टाफ नर्स एंड एक एम्प्लॉईज राउंड द क्लॉक. अराउंड द क्लॉक दे विल बी अरेंज्ड आणि 3 कॅज्युअलिटी सेटअप विथ ॲम्ब्युलन्स आणि एक ॲम्ब्युलन्स 108 आताकडे दवरता 1 बायक ॲम्ब्युलन्स एट कॅज्युअलिटी सेटअप आसतना ती ऑल फॅसिलिटी All facilities. ऑक्सिजन Everything, sir. Oxygen, plus DPS, आणि ECG machine, सगळे म्हणजे everything is there. And they will be doctors. तुझे ऑलरेडी दोन डॉक्टर तिन्ही शिफ्टिंग जाय पडटले. प्लस आम्ही 4 जाणां 5 जाणां पेशंट असतात. I will be there. I am follow facilitating the visiting members. Plus 108 आताकडे 108 is the bike आणि एक मोठी 108 so that आणि एक बाईक ॲम्ब्युलन्स इथे असतं दोन ॲम्ब्युलन्सची 3 सेटअप वगैरे 3 ॲम्ब्युलन्स आणि 2 ॲट अ बेड. सो सपोज एनिथिंग हॅपन्स ऑन द वे सो मेजर माझे
कंट्रोल रूम जाता थंय आसा थंय आसा सपोज आतां स्टेबलायज करपाक जाय एडमीट करपाक जाय हॅलो हॅलो एकूच मिनिट हांव 5 मिनटां उलयता फक्त देवी लहराई नमन करून आयच्या मॉक ड्रील एक्सरसायजा खातीर आमच्या मदीं गोंयचे आमदार डॉ पेमेंट शेट त्याच बरोबर कलेक्टर एस पी नॉर्थ एस पी ट्राफीक आनी बाकीचे सगळे सिनियर ऑफिसर्स हांगासर आसात जांकां जांकां ड्युटी डेप्यूट केल्ले PI DYSPs SPs तेय सगळे आसात एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफांतले डेप्युटी कलेक्टर पासून मामलेदार आनी रेस्ट ऑल डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हांचो सगळो स्टाफ पासून आमचे PC लेवल आनी ट्राफीक लेवलांतले प्रत्येकाची ड्युटी अलॉंग विथ द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द मैम PHC प्रत्येकाची ड्युटी टायम हो प्रत्येकाक घालून दिल्लो आसा हांवें वेगळो सांगपाचो गरज ना पुरू जाल्ल्या इन्सिडंटाच्या उपरांत आमकां घेवपाक जाय तेच्या पेक्षा चड प्रिकॉशन्स आमी ह्या वर्सा घेतल्या आनी म्हाका दिसता आमची सगळ्यांची म्हणजे सगळ्यांची ही जबाबदारी आसा आनी सगळ्यांची जबाबदारी आसल्या कारणान खंयसरूच तो एखादो लोकेशन हाल्लो किंवा एखाद्या लोकेशनाचेर कितें इन्सिडंट जालो आमी फुडें वचून लोकांक मदत करपाचें काम हें आमी सगळ्या जाणांनी करचें पडटलें म्हणून तें पुलिशेचें काम तें कलेक्टराचें काम किंवा तें फायराचें काम ना किंवा तें दोतोराचें काम न्हू कितेंय जरी इन्सिडंट जालो दॅट इज अवर ड्युटी लोकांचो खंयसरूच म्हणजे हांव तर म्हणटा की लोकांक कसल्याच पद्दतीचो इजा जावंक जायना हें आमी सगळ्या जाणांनी पळोवचो पडटलो एखादो पडलो एखादो उखलतो कोण धुकलता आसत आनी कोण जर मस्ती करता आसत जाल्यार ताका ओडून भायर काडपाचें काम तितकेंच आमी करचें पडटलें इन्क्लुडींग दोन म्हणजे तो स्पश्ट म्हणणें आसा कारण बरेचशे फावटी ह्या हातून आमी ताका हात लावंक जायना ते दादागिरी करता हितून चलचें ना म्हणजे स्पश्ट म्हणणें आसा देवी लहराईच म्हणूनच सांगता आमकां कोणाचीच थंयसर आमकां जिवाची पयली काळजी घेवपाक जाय ताच्या खातीर आमकां कोणायकूय जरी कोणूय अशा पद्दतीन मस्ती करता आसतना दिसता आसत जाल्यार ताका गरजेंतल्यान पयलीं सायडीक काडप हें सगळ्यांचें आमचें पयलीं काम आसा जाल्यार ताका पुलीस कंट्रोल न्ही आत्तां जशें सांगलां आपल्या कडेन एकट्या कडेन जायना वी कॅन कम्युनिकेट वीथ अदर्स म्हणजे बाकीचो जो आहा ताका रोखडें कम्युनिकेट करून ताका सायडीक काडप म्हणजे होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटीव सगळ्या स्टाफाची आसा परत अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स हांगा केन्नाच जावचो न्ही ही खबरदारी आमी सगळ्या लेवलाचेर म्हाका खबर आहा आमचो डेप्युटी कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर भितरले PI भितर आनी PI भितरले स्पेशली फाटले गेले कंटिन्युअसली कितले दीस आमी ज्या जाग्यार रोड वायडनींग करपाक जाय ते रोड वायडनींग केल्या ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती घेतल्या आनी इन्क्लुडींग आमकां जात्रेचो एक दीस तो म्हत्वाचो आसा हांवें ऑलरेडी आतां SP नॉर्थ ताका इन्स्ट्रक्शन दिलां पर्टिक्युलरली एक थोड्या वरां खातीर आमी जो कंजेशन पिरियड आसा तो जर तितकोच 30-40 मिटर रोड जरी आमकां बंद करचो पडलो आसत जाल्यार बंद करप म्हणून हांव पब्लिकाक आनी थोडांकूय आव्हान करता की तांच्यांनी जात्रेच्या ह्या दिसा खंयसरूच कोणाची कसलीच मस्ती करची न्ही आनी जाता तितको म्हणजे जाता तितके ल्हान भुरग्यांक आनी जाणट्यांक ह्या जात्रेच्या क्रावडान पासून सायडीक दवरचें किंवा दर्शन घेवपाक जाय मागीर उरलेले खूब दीस आसा कारण स्पेशली धोंड आहा तांकां प्रायोरिटी दिवची आनी तांच्यांनी जाता तितके म्हणजे ताका होमखणांतल्यान वचपाक जाय देवीचें दर्शन घेवपाक जाय तांकां प्रायोरिटी दिवची एजेड पर्सन आनी भुरग्यांक म्हाका दिसता जात्रेच्या दिसा एवॉयड करप हें अत्यंत गरजेचें आसा हांव तर म्हणटलो की जात्रेच्या दिसा अशा एका गरजे पासून तुमी पयस दवरात आनी एडमिनिस्ट्रेशनांतल्या सगळ्या स्टाफाक आमच्या सहकार्य करचें म्हाका आमी 24/7 आमचे सगळे स्टाफ हे दिल्ल्या ड्युटीचेर लोकांची काळजी घेवपाक हे सगळे जाण त्या त्या जाग्याचेर हजर आसतले आनी हांव इतलेंच सांगता आसतना हांव लोकां कडेन लोकांनी सहकार्य करचें हे लोकां कडेन मागता आनी एक बारीक सारीक सुद्दां कशाच पद्दतीचो इन्सिडंट जावचो न्ही आयचें सक्सेसफूल मॉक ड्रील आमच्या सगळ्या स्टाफांनी करून पळयलां उरलेल्या जाग्यारूय बी जे जे एक्झीट रोड आमी दाखयल्या ज्या ज्या जाग्याचेर आनी नॉर्म्स प्रत्येकान फॉलो करचे कारण अपील करपा खातीर कंटिन्युअसली CCTV कॅमेरा आनी लावड स्पिकर्स आनी बाकीचे सगळी कडेन लायल्या म्हणजे सगळ्या जाणांक अपील करता ते तांच्यांनी पालन करचें लोकांनी आनी तें करीत जाल्यार म्हाका दिसता खंयसरूच हे गर्दी जावची ना आनी इन फ्युचर
फ्युचर जे आमी म्हणटा की फाटले फावटीचो इन्सिडंट तर सोड बारीक सारीक सुद्दां कसलोच इन्सिडंट जावचो ना हाची खबरदारी एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफाच्या वतीन पुराय एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यान आमचो आमदारूय कंटिन्युअसली जाले फाटले 10-15 दीस प्रत्येक फावटी येवन हांगासर प्रत्येक खबरदारी घेत आसा त्याची लोकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा देवी लयराईच्या दर्शनाक येवचें बट सगळ्या जाणांनी प्रिकॉशन्स घेवचे इतकें हांव लोकां कडेन मागता आनी म्हाजी टीम पुराय एज अ टीम वर्क ह्या फावटी काम करतले त्या खातीर सगळ्यांचें सहकार्य एकामेकाक आसतलें इतकें सांगून हांव परत एकदां देवी लयराईच्या जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता. Gracias.